म्हणजे बा तुमगेले मॅनिफेस्टोचो कितें इश्यू आसा तुका सांगपाक कितें जालें? आमी एक मॅनिफेस्टो प्रिंट केला स्पेशली कुडचडे आनी पंचायत दोनी हांकां आमी सगळ्यांक विचारान घेवन एक मॅनिफेस्टो तयार केला. कारण हांव चेअरपर्सन आसतना फाटल्या दिसांनी की म्हाका खबर आशिल्लें आनी कळयलें की कितें कितें प्रॉब्लम्स येता कुडचड्यार, कितें कितें ज्यो गोश्टी आसात ज्यो करुना अजून पर्यंत खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो उरल्या. एग्जाम्पल हातूंत भितर एक गार्बेज टॅक्स इश्यू आसा आनी हावस टॅक्स इश्यू. हांवें तातूंत म्हणलां की गार्बेज टॅक्स आनी हावस टॅक्स लोकांक लागून फ्री आसतलो. म्युन्सिपाल्टीक ताजो रेवन्यू कमी जावपा ना. म्युन्सिपाल्टीक खंयच्यान येवपाचो कसो येवपाचो तो दॅट इज माय आयडिया. पूण लोकांक ताजो चटको बसचो ना. कारण आज भरमसाट गार्बेज टॅक्स लायतात आनी हावस टॅक्सूय लायतात. हो माफ करपाचो एक पयली गोश्ट आसा. दुसरें आमच्या महिलांक लागून तांकां फक्त आज पर्यंत फक्त फुगडी आनी हाकाच यूज जाला. पूण आज हांवें महिलांक लागून एक येवजण केल्या की त्यो खाण पळय कितें करता म्हळ्यार चकरी लाडू बी तशें कितें करता पळय. आज बागायतदार सहकार भंडार आमच्या कुडचड्यार आसा. पूण ह्या बागायतदार सहकार भंडारान भायलो माल हाडून हांगा विकता. आमच्या महिलांचे तयार केल्ल्यो ज्यो वस्तू आसा त्यो विकपाक तांकां खंयच वाव ना. सो त्यो वस्तू बागायतदारान सहकार भंडारान कंपल्सरी घेवपाक जाय. नाजाल्यार आमकां बागायतदारान सहकार भंडारान कित्याक जाय? सो आमच्या लोकांचे जर तर वस्तू थंय विकपाक दिल्यो जाल्यार तांकां खंय तरी बऱ्याक पडटलें अशें म्हाका दिसलें. म्हणून ती एक येवजण हांव करपाक सोदतां. बाकीचे जे कॉमन आसा बस स्टँड म्हणा, लायब्ररी म्हणा, ह्या सारकेले इवन स्कुलांत जे आज पळय लोकांक भायर एडमिशन करपाक पडटा ती एडमिशनां भायर लोकांक करपाक पडची न्ही हाजेरूय हांव येवजण हें केल्या आनी ती इम्प्लिमेंट करपाक ट्राय करतलो. हें मॅनिफेस्टोन हांवें सगळें केलें जेणे करून हांवें चांद आनी सुरज प्रॉमीस करूं ना. जें म्हज्या हातान आसा पॉसिबल जातलें आनी लोकांक बरें पडटलें ह्योच गोश्टी हांवें मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्या. सिनियर सिटीजनाक कितें केलें तुमी? सिनियर सिटीजनाक लागून खुबश्यो गोश्टी आसा. तातूंत भितर तांकां वेल एक्विप्ड एक ऑफीस आसतलें. प्लस ज्यो पळय गव्हर्मेंट स्किम्स आनी जे बाकीचे आसा ती तांकां घरा कडेन सर्वीस मेळटली. कारण आज खुबशे सिनियर सिटीजनांक येवपाक त्रास जाता. तांकां ते प्रॉब्लम आसतना सो एक फोन कॉलाचेर तांचे पयशे विड्रॉवल म्हणा किंवा स्किम्स कितें बाकीचे आसा त्यो सगळ्यो तांकां घरा कडेन फॅसिलिटी मेळटली. जॉबा कडेन खूब इश्यू जाता ह्या दिसांनी. तेजें कितें तुमी चिंतलां एम्प्लॉयमेंटाचेर? प्रत्येक मनशाक आमी जॉब दिवपाक शकना. जेन्ना प्रत्येकाक जॉब दिवपाक शकना आसतना म्हजें हांवें एक हें दवरलां की प्रत्येक घराक सोर्स ऑफ इनकम कायदेशीर सोर्स ऑफ इनकम हो मेळपाकच जाय. हो ताजो हक्क आसा आनी हो ताका मेळपाकच जाय आनी हांव तो करपाक कशा भशेन करून घेतलो. त्या हातूंत भितर फक्त जॉब इज नॉट ओन्ली द इशू. आज कितें आतां जॉब कोणूय मागपा आयलो एप्लाय कर हें कर तें कर अशेंच जाता. बट दॅट इज नॉट द ओन्ली सोल्युशन. एक मनशाक कोणाक बिझनेस करन दिसता, कोणाक प्रोफेशनल हातूंत करन कितें दिसता, तर त्या मनशाक फायनान्शियली कितें हेल्प जर तर जाय जाल्यार तो ती येवजण किंवा गव्हर्मेंटाची स्कीम किंवा पर्सनल हें करून जर तर केलो ताका हेल्प जाल्यार तो बिझनेस करून वचपाक शकता. कुडचड्यार आतां कितले खेपो जाले हें आसा इंडस्ट्रियल स्टेट आसा थंय कांयच हें जायना म्हणजे तेजो उदरगत कांय जायना. तुमी तेजेर कितें विचार करतले? सारको पॉयंट जालो तुवें. इतलो जागो आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आज आनी इतलो आमकां स्कोप आसा. स्पेशली हांवें एक जी येवजण हातूंत घाल्या ती म्हणजे स्पेशली महिला ज्यो आसा महिलांक लागून एक स्पेशल इंडस्ट्री हाडपाक म्हजो विचार आसा. जेणे करून नॉन पॉल्युटींग इंडस्ट्री आसतली आनी फक्त 100% महिला तातूंत आसतल्यो. एक दुसरे हातूंत इंडस्ट्री आसा कारण 2 इंडस्ट्री हाडपाक सोदता हातूंत बरयला त्या प्रमाणे आनी दोनूय इंडस्ट्रीन एक महिलाचो आनी दुसऱ्या हातूंत सगळे जनरल मिक्स आसतले. सो ह्यो 2 नॉन पॉल्युटींग इंडस्ट्री म्हाका कशा भशेन हांगा हाडपाक जाय फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज. आज तुमी डोर टू डोर वतले? डोर टू डोर चालू केला विथ मॅनिफेस्टो. सो लोकांक कळपाक बाबा आमी कितें करपाक सोदता आनी लोकांचे जर तर कितें अडचणी आसा ज्यो हांवें आयडेंटिफाय केल्या त्यो बरयल्या. ताच्या भायर आनी लोकांचे कितें अडचणी जर तर आसा जाल्यारूय लोकां कडल्यान आमी घेवन त्यो एड करपाक सोदता. तुमी एक आतां इच्छूक म्हणून भायर सरल्या केन्ना पर्यंत कोड लागपाला आनी इलेक्शनाची कितें म्हायती आसा तुमकां? इलेक्शनाची उलयता ते भशेन म्हज्या कोतान जानेवारी म्हणल्यार लागपाक जाय. पूण तें इलेक्शन कमिशन डिसिजन घेतलें कितें आसा तें आनी बाकीचें कितें आसा तें पार्टी विल डिसायड. तुम्ही उमेदवारी जी काँग्रेसी उमेदवारी खातीर तुम्ही इच्छुक आसा आनी 2022 खंयचे पद्दतीन तुमी कुडचडे मतदारसंघाक पळयता? कुडचडे मतदारसंघ स्पेशली आज इतलो फाटल्यान उरला. मार्केट बिर्केट सगळें इतलें फाटल्यान उरला कारण ताचेर डेव्हलपमेंट कांयच केलें ना. ताचेर विचार कांयच केलो ना. प्रत्येकान विचार केला फक्त आपूण पॉलिटिकल लेवलान आपूण मुखार खंय वचपाचो हो विचार केला. पण मार्केटांतलो विचार जावना कारण ह्या मातयेंतलो जर तर मनीस आसलो जाल्यार
ताका एक सेंटिमेंट्स येता आनी ते सेंटिमेंट्स आसत जाल्यार तो ह्या लोकांचो विचार करपाक शकता ताका लागून ह्या फावटी अशें दिसता की ह्या मातयेंतलोच कोणी तरी निवडून हाडपाक जाय जेणे करून ह्या लोकांचो विचार करपाक अली जालें खूब जालें लेडीज कोण आसा ना 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 ना